नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी जागो पळयते तासात कुमटात अधिकारीन जागो पळयला म्हण आरोग्यमंत्री डॉक्टर के सुधाकर हेमी सांगले। मंगळवारा कारवार येयले आरोग्यमंत्री डॉक्टर के सुधाकर हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल संबंध पत्रकारा बरा उलयले। हॉस्पिटलसाठी पळयलो जागो जिल्ह्याच्या हृदय भागात आसा, सगळे भागाच्यान हांगा प्रवास करूंक सोपे जातले। त्याका लागून जाग्याचेर भेट दिवन पळयला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी मागणी आसा, पळयलो जागो बी योग्य आसा। सीएम बरोबर चर्चा करून जाता तितले बेगीन मंजूर करतले। टेंडर आपोवन जमनी पुजा बी बेगीन करतले अशें तेमी भरवसो दिलो। मुंडगोड तालुक्याचे सुमार 200 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्त्यां बीजेपी जॉईन झाले। भारतीय जनता पक्षाचे तत्व सिद्धांत मानून आणि मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेले जनसेवा पळोवन मुंडगोड तालुक्याच्या इंदूर ग्रामपंचायती भागाचे सुमार 200 पेक्षा जास्त काँग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी जॉईन झाले। काँग्रेस सोडून बीजेपी जॉईन झालेले कार्यकर्त्याक मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी गौरवपूर्वक पक्षात घेयले आणि पुढच्या दिवसाक बूथ लेवलात काम करूक तेमकां सांगले। राष्ट्रीयतेक संबंधित उत्तम संदेश दिवचे खंयचे बी संस्थेक परवानगी दितले। निषेधित खंयचे बी संस्थेक परवानगी दिनात म्हूण जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले। मंगळवारा कारवारात भेट दिल्ले मंत्री पुजारी हेमी पत्रकारा बरा उलयले। दसरा वेळाचेर राज्याच्या सगळे शाळेक सुट्टी दितात। सुट्टी आशिल्ली तेन्ना व्यक्तित्व विकास कार्यशाळाचो लोक NSS सारखे खूब संघसंस्था परवानगी विचारतात। देशा बद्दल उत्तम संदेश दिवच्या खंयच्या बी संस्थेक परवानगी पयली लागून दितात। RSS कार्यशाळाचो लोक आमी शाळा दिली ना, तशें म्हूण हे सारके की चूक हो प्रश्नच येना। टिका करतले लोकांनी बी हेजे बद्दल विचार करूं जाय, पण टिका करतले लोक तेमगेले टिकात करचे काम म्हूण तेमी सांगले। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ 48,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ 830 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಈ ರಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೋಸ್ಕರ NSS ಕ್ಯಾಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರವರ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ। ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ। ಯಾರಾದರೂ ನಾವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಇರುತ್ತೆ। ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ। ಅದು NSS ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ। एकशे 8 तुरंत ॲम्ब्युलन्स सेवेत जाल्ली समस्या सोडोवचे खातीर इतर सुदारील राष्ट्रांत आशिल्ल्या सेवे बद्दल रिपोर्ट दिवंक समिती केला।
समितीच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर राज्यात ॲम्ब्युलन्स सेवा दितले म्हण आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर हेमी सांगले. 108 तुरंत ॲम्ब्युलन्स सेवा 2006-7 सालात सुरू झाली. सत्यम नावाच्या संस्थेक मेंटेनन्स करूक दिल्ले, पण टेंडर मार्फत मेंटेनन्स दिले नाशिल्ले. त्यांना कितबी समस्या जाली नाशिल्ली. कंपनीक लॉस जाल्यानंतर JVK संस्थेक मेंटेनन्स करूक दिले. पहिली सारखी सेवा दिताली संस्था आता सेवा सारखी दितेत ना. तशें म्हूण ही सगळी समस्या सोडोवचे खातीर समितीकन सुदारील देशात कशी ॲम्ब्युलन्स सेवा आसा तशें राज्यात करूक प्रयत्न करतले म्हण तेमी सांगले. 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಸೇವೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. पॅसेंजर टेम्पो पलटी जावन एक व्यक्तीले मरण झाले आणि 12 लोक गंभीर जखमी झालात. ही घटना होन्नावर तालुक्यात मंगळवारा घडली. होन्नावर तालुक्याच्या खुरवा ग्रामालागी पॅसेंजर टेम्पो पलटी जालो आणि हनुमंत रामा पुजारी हेमगेले मरण झाले. तसेच 12 लोक जखमी झालात. तेमकां होन्नावर सरकारी दवाखान्यात दाखल केला. आयज इतलेच न्यूज. मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.